येवकार हांव जवाहर बर्वे सर्वे गायच्यो हेडलायन्स. कोसळे पणजी कामराभाट पुला कडलें पालसण, कंडम बांदकामाक कंत्राटदाराकच धरात जापसालदार, थळावे फुर्योज, अपघाताचें कारण सोदपाचें काम सुरू. वास्को पुलीस स्टेशनाक मेळ्ळो पयलो चायल्ड मदर रूम, सोमारा डीजीपीन केलें उक्तावण. वास्कोभर चालू जातले 100 वयर सीसीटीव्ही कॅमेरे, केलें जाहीर. पणजी पुलीस स्टेशना वयलो हल्लो प्रकरण परत मेळ्ळी 18 एप्रिलाची तारीख. 7 वर्सां भिजत पडल्या केस. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजेच्या कामराभाट पुलाकडलें पालसण आयज कोसळ्ळें. फांतोडेर ही घडणूक घडली. बांदकाम बाबत जाल्ल्यान पालसण कोसळ्ळें, थळाव्यांचो आरोप. पुला वयल्यान एक ट्रक वयतालो, त्याच वेळार पालसण कोसळ्ळें. ट्रकाचो कांय भाग मातये पोंदा रोमलो, पूण ड्रायव्हराक बेगोबेग भायर काडलो. पूल कोसळपाक हे सुवातेर कंत्राटदारान केल्ले बाबत कामत जापसालदार आसा, थळाव्यांनी आरोप केला. ह्या वाठारांतलो लोक सांगता पुलाची बांदणी थिसूळ आसा, देखून पुला वयल्यान जड वाहनां व्हरपाक दिवंक जायना. सांग रे, त्याच्या पुढे सिमेंटाचा लोडेड ट्रक हो पळय सगळे. तो पयलीं गेला म्हणजे तो वतान फुडें रावला म्हणून हो स्लो गेला जाला तो गेला सगळं. आनी ताका सांगलां हें कॉन्ट्रॅक्टराक बाबा हेवी मशिनरी हाडनाका हांगासर ब्रीज सारको ठीक आहा. आनी एक्चुअली इन माय नॉलेज अकरा धाकट्या पुलाचें आतां सद्याक टेंडर जाल्लें आहा. इतल्या पयशां जाल्यार कितें तें हांव भितर डिटेल वचोंक ना. 2 ब्रीज बांदल्या धाकटे. आतां पळया तेजो फर्स्ट म्हणून हो घेता जाल्यार. आनी तेंच्यांनी आतां हें केलां, हो चिकल काडटाले ते हो खंय काडिना. आतां फाल्यां सकाळीं पावस पडटलो, हांगा बसून उदक येता पांया कडेन बसून. हांगा येता रे उदक. जाय जाल्यार तुमकां क्लिप दाखयता मातसो. हांगासर उदक येता. फाल्यां सकाळीं हे आतां चिकल काडला, फाल्यां हो चिकल सगळो वचून थंय रावता. वॉट इज द यूज? हो तरी चिकल काडूं जाय. हो चिकल काडना म्हणटा तो स्टँडर्ड जाला फक्त हांगाच्या. एक्चुअली कितें म्हणल्यार आमी मटेरियल घालपाक भितर वयतालो, पडसून 2 व्हिलर येयली, मागीर मातशी सायडीक घेतली आनी पूल मोडला तो. चड सायडीक नासली ती मोचूनच मोडला. 2 व्हिलर सुद्दां इतकीच जागा धरून सायडीक घेतली. ना टायर कितें जालें भितर गेलें? टायर डायरेक्ट भितर गेलो. हां हां म्हणजे आनी सायडीचे वॉल आहा ते? हां, जे सायडीचे वॉल आहा पळय ते मोडले कलेक्शन. हय, ती गाडी बॅलन्स जावन ते दुर्गाक लागली आनी ते हे मोडले ते. आनी कितें डॅमेज कितें? डॅमेज बी कोणाक काय जावंक ना, कोणाचे काय डॅमेज जावंक ना, फक्त गाडी भितर गेला इतली आनी काय नॉट टू द हे एस्टिमेट. तुम्ही जाय जाल्यार वचून एस्टिमेट काडा. म्हाका इंट्रस्ट ना हें काडून. कित्याक सांग पळय, तुमकां सुद्दां जनरल नॉलेज आसतली. रेंव ही वापरूंकूच जाय कॉन्क्रिटाक, काय नाका? तुमी सांगा, वापरूंक जाय काय नाका? खंयचोय इंजिनियर, चीफ इंजिनियर आसूं वो खंयचो आसूं, कॉन्क्रिटाक म्हणटा ती रेंव जाय, कन्स्ट्रक्शनाक म्हणटा ती रेंव जाय. रेंव घालना खंय रे पळय मरे वचून. ते मागीर 1-4-5 वर्सांनी ते कुडके अशें जावन फुटोन वयतले मरे. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्री. पणजी पुलीस स्टेशनाचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणांतली केस जिल्लो आनी अतिरिक्त सत्र न्यायालयान परत एकदा स्थगीत केल्या. कोर्टान 18 एप्रिलाक फुडली तारीख दिल्या. आरोपी जेनिफर आनी आतांसियो बाबूश मोन्सेरात आनी टोनी रॉड्रिक्स हांकां मेकळीक मेळची हे खातीर अर्ज केल्ले. कोर्टान 17 फेब्रुवारीक ह्या प्रकरणाची निमणी सुनावणी केली. पणजेचो आमदार आंतांसियो बाबूश मोन्सेरात आनी ताची घरकान्न जेनिफर मोन्सेरात, पणजेचो आदलो महापौर टॉनी रॉड्रिगीस आनी उदय मडकयकार हे ह्या प्रकरणात आरोपी असले. आरोप सिद्ध जाले जाल्यार तांकां 10 वर्सां मेरेन बंदखण जावं येता. बाबूश मोन्सेराता बरोबर आनीक 35 जाण ह्या प्रकरणात घुस्पल्यात. ही कारवाय रद्द करची असो अर्ज केल्लो, पूण जस्टीस मनीष पितळेन ही मागणी भायर मारली. ह्या केसी संदर्भात आरोप सिद्ध करपा सारके म्हत्वाचे पुरावे आशिल्ल्यान केस परत सुरू करपाचो आदेश दिल्लो. फाटल्या 7 वर्सांच्यान हे प्रकरण कोर्टात भिजत पडला. कितें जालें? नेक्स्ट डेट कितें दिलें? 18 एप्रिल सकाळी पडेल बरें. काय जाऊ ना, चड काय जाऊ ना, फक्त कोण आयला ते पयले अपियरन्सीस आनी नेक्स्ट डेट चार्जाक फिक्स केला. लेट्स सी. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वास्को पुलीस स्टेशनाक पयलो मदर चायल्ड रूम मेळ्ळा. पुलीस स्टेशनां पुलीस फ्रेंडली जावची ही मोख दवरून पुलिशेन कांय म्हत्वाची पावलां उबारल्यात, DGP इंद्रदेव शुक्लान सांगलें. थळाव्या दात्यांची मजतीन वास्कोचे रस्ते आनी जंक्शनांचेर CCTV कॅमेरे लायतले अशी माहिती ताणें दिली. वास्को पुलीस स्टेशनात मदर चायल्ड रूमाचे गोवा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस इंद्रदेव शुक्लाचे हस्तुकी सोमारा उक्तावण जाले. रोटरीन ते खातीर अर्थीक मजत केल्या. थळाव्यांनी मजत केली जाल्यार पुलीस स्टेशनात शारांचो रुपडे बदलपाची मोख अदीक गतीत पुराय करपाक शकता अशेंय इंद्रदेव शुक्लान सांगले. कल हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे और इंटरनेशनल वुमेन डे पर ये सोचा गया कि हम बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटी रखें जहाँ पर कि माताएं बहनें अगर अपने बच्चों को लेकर के आती हैं तो कम से कम बच्चे खेल सकें, वो उनको देख सकें और एक स्ट्रेसलेस, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, पुलिस फ्रेंडली होनी चाहिए। और इसको ध्यान में रख कर के रोटरी क्लब की मदद से ये हुआ कि इस चीज़ को हम करें और इसको पुलिस में लाएं। जहाँ तक कि आप जानते ही हैं कि क्राइम का सवाल है, आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है, लेकिन उसके हिसाब से क्राइम रिपोर्ट नहीं होता है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ डिटेल में है इसके पीछे, लेकिन हमें एक ऐसी फ्रेंडली पुलिसिंग करनी है कि जहाँ पर कि महिलाएं हों, बच्चे हों, चिल्ड्रेन हों, बेटियां हों, बहनें हों, वो बड़े सुरक्षित महसूस करें और अपने बच्चों के साथ आएँ। ये उनका घर है, आकर के अपनी अगर कोई शिकवा है, शिकायत है, कोई चीज़ कहना चाह रही है, कोई सलाह है तो उसको कहें और पुलिस को उसके हिसाब से काम करेगी। इसके लिए हमने वुमेन पुलिस अलग से निर्धारित किया है। पूरे गोवा पुलिस में मैं समझ रहा हूँ कि पहला पुलिस स्टेशन वास्को पुलिस स्टेशन है जहाँ पर कि ये क्रेच की फैसिलिटी लाई गई है और इसी तरह के फैसिलिटी हम बाकी भी जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें भी लाएंगे। जैसे कि जो कोस्टल एरिया के पुलिस स्टेशंस हैं, अभी टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट अपने बच्चों के साथ कंप्लेंट देना चाह रहे हैं, दे कैन नॉट कीप देयर चाइल्ड एट देयर होटल्स एंड देन दे विल कम टू लॉज द कंप्लेंट्स। तशेंच हेच इमारतीत गेस्ट हाऊसय उबारला. ताचेय उक्तावण सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या हजेरीत जाले. वास्कोच्या रस्त्याचेर आनी जंक्शनाचेर CCTV कॅमेरा लागपाचे आसात अशी माहिती DGP इंद्रदेव शुक्लान दिली. पुराय शाराचे सुरक्षतायेचो विचार जाला. रोटरी क्लबाचे मजतीन शारात CCTV कॅमेरे लागतले. पळयात DGP कितें सांगता तो. जब भी कोई बाहर से कोई गेस्ट आता है, कोई फैकल्टी आती है, आजकल हुआ है क्या कि सारी चीज़ें बहुत हाईटेक हो गई हैं एंड वी रिक्वायर रिसोर्स पर्सन who should be well trained, well equipped, like cyber crime, like some any different crimes, forensic crimes. तो उसमें जब वो व्यक्ति आते हैं या वो रिसोर्स पर्सन आते हैं तो वी कैन नॉट अफोर्ड सच हाई क्वालिटी ऑफ लग्जरियस लाइफ और टूरिस्ट एकोमोडेशंस. फॉर दैट पर्पस दिस हैव बीन मेड कि ट्रेनिंग कम गेस्ट फैकल्टी. पुलिस अपना काम करेगी बट जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका भी व्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें कैसे करें. उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक की है. आप देख रहे हैं कि एक ही आर्टरी रोड है और वो रोड पर दोनों तरफ पार्किंग्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त पार्किंग है और जिसकी वजह से जगह नहीं मिल रही है. इसके लिए हमें पार्किंग कहाँ करनी है, चौराहे पर कैसे हम काम करें. CCTV से हम क्यों नहीं वास्को सिटी को कर सकते हैं. हार्डली 3 किलोमीटर रेडियस की सिटी है एंड वी कैन कवर वेल विथ फुल फ्लैश CCTV. और मैं कुछ लोगों का नाम तभी नहीं आपको डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन वो लोग मुझे अप्रोच किए हैं और उनके भी प्रोग्राम पर मैं आया भी हूँ. उन्होंने कहा है कि हम वास्को को स्पॉन्सर करेंगे पूरी CCTV से करने के लिए. तो हमारे नीलेश राणे जो पहले यहाँ इंस्पेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी स्कीम बनाई है एंड आई थिंक वी नीड सम 100-200 कैमरास और उसके साथ जो एलाइड नेटवर्किंग है. तो आज वही उसी मैटर के लिए हम आए हैं. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 4,362 जाला. फाटल्या 24 वरांत 66 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 2 नवे दुयेंती सापडल्यात. एकल्यान निमणो स्वास घेतलो. भारतात फाटल्या 24 वरांत 4,362 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या, जी कालचे परस 20% कमी आसा. कोरोनाक लागून 67 जाणांक मरण आयला.
भारतात 98.68% दुयेंती बरे जाल्यात जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.71% जाला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.73% नोंद जाला. फाटल्या 24 वरांत 4,362 नवे दुयेंती, 24 वरांत 67 मरणांची नोंद. भारतात 98.68% दुयेंती दुयेंस मुक्त. 178.90 करोड लोकांचे वॅक्सिनेशन. गोंयांत जानेवारीत उंचाक गाठल्या उपरांत प्रकरणां देंविल्ली पळोवपाक मेळटात. कांय दिसा सावन राज्यांत 20 परस कमी प्रकरणां नोंद जायत आसात. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 1%च्या लागसार आसा. विधानसभा वेंचणुकेची मतां मेजपाचे दीस लागीं पावल्यात. हे फाटभुंयेर कोरोनाची स्थिती आतां नियंत्रणांत आयिल्ली पळोवपाक मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाविशीं लोकांच्या मनात गैरसमज आसात. MPTचे नामांतर MPA अशें केल्ल्यान कोणाकच कसले त्रास जावचे नात. कायद्याचेर आदारूनच नांव बदललां. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचो उपाध्यक्ष अजित रॉयान सांगलें. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे म्हटल्यार MPTचे नांव बदलून ते आतां MPA केलां. नांव बदल्ल्यान लोकांच्या मनात दुबाव तयार जाल्यात. हे दुबाव पयस करतना मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचो उपाध्यक्ष अजित रॉयान म्हटलां, कायद्याक धरूनच MPTचे नामकरण MPA अशें केलां. लोकांक ताचो त्रास जावचो ना अशेंय ताचें म्हणणें. आयकात ताका. MPA, nothing but the transition of MPT Act. See, Major Protest Act initiated in 1963. After the 50 years already completed, 50 things have changed. Everything has been changed. Earlier it was all manual operated. Now everything mechanized operated. Now the business, earlier it was only government port. Now private ports are there. To cope up with the requirement of the government port to survive, some changes is required. More autonomy is required. We have to decide our own tariff, so that we can compete with this one, what you call private ports. And now today's concept is the landlord model, because government is not able to run a business, so they want to give free hand to the private. So go ahead with the government model. That's why to facilitate that, this act has come. Nothing special in this one thing. Just taking into consideration of today's requirement, some modification has been done. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. 8, 9 आणि 10 मार्चाक गोंयांत पावस हजेरीला येतलो असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. म्हणटकच विधानसभेची वेंचणुकेची मतां मेजपाच्या दिसा तो वले चिप्प करतलो अशें दिसता. ह्या 3 दिसांत कांय वाठारांनी कमी चड प्रमाणात तो रकतलो. 3 दीस वारो 40 किलोमीटर ह्या वेगान घोळटलो. हवामान खात्याचो अदमास. आयज चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 23 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार आसतले. फुडले 4 ते 5 दिसांत चडावत आनी उण्या तापमानात बदल जावपाची शक्यताय आसा. फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पडपाची शक्यताय आसा. हवामान बदलाची नुस्तेमारी करप्यांक कितें खाशेली शिटकावणी ना. 8, 9 आनी 10 तारखेक पावसाची शक्यताय. फुडल्या 4 ते 5 दिसां खातीर हवामानात बदल ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 36 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. मळब नितळ उरतले. कांय कडेन कुपां. फाल्यां फांतोडेर कांय कडेन दव आनी धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत. पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.